गरजेवंतांक आणि गरीब विद्यार्थ्यांक मुफत इंटरनेट कनेक्टिविटी दियात। तशेंच ऑनलायन शिक्षणा खातीर प्रशिक्षित शिक्षक दियात। जमना जाल्यार ऑनलायन शिक्षणच बंद करात। 15 दिसांची मुजत दिवनय भाजपा सरकारान मागण्यो पुराय करूंक ना। देखून मगोपान मंगळारा आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केलें। सरकारान कोविडाक लागून ऑनलायन शिक्षणाचो पर्याय स्वीकारला, पूण साधन सुविधा मेळोवन दिल्ल्यो नात। देखून गोंयांतल्या गरजेवंत लोकांक तशेंच गरीब विद्यार्थ्यांक आदी बरी मुफत इंटरनेट कनेक्टिविटी मेळोवन दिवची, मोगोबाचो सुप्रिमो सुदीन ढवळीकरान मागला। ऑनलायन शिक्षण सुरू केलां खरें, पूण तातूंतय विद्यार्थ्यांक अडचणी येतात। खास करून शिक्षकांक कशे तरेन ऑनलायन शिक्षण हाताळप हें कळना। देखून सरकारान प्रशिक्षीत शिक्षण तयार करचें अशें तो मागता। पणजेच्या आझाद मैदानाचेर ताणें पत्रकार परिशद घेवन विधानसभा अधिवेशनाच्या आदल्या दिसा धरणे धरत ही मागणी केली। हांव चार्ज करता मुख्यमंत्र्यान सादे पत्राक आन्सर सुद्दां आमकां दिल्लें ना। एज्युकेशन मिनिस्टरांनी, एज्युकेशन सेक्रेटरीनी, एज्युकेशन डायरेक्टरांनी अजून बसून कांयच केल्लें ना। कलेक्टराक, डेप्युटी कलेक्टराक आमी पत्र दिलां, अजून बसून ते निद्रिस्त आसा। म्हाका दिसता तांकां गोंयच्या गरीब जनतेचे पडूना। जो भुरगो किंवा ताजे आवय बापूय शिकल्याक मोठे उद्द्यार आसात किंवा यथायोग्य ते बिझनेसमॅन आसा, ते शहरांत वचून भुरग्यांक शिक्षण दिता, पूण गांवचे भुरग्याचे शिक्षण आज खंय पावलां हें हांव मुख्यमंत्र्याक विचारतां। 70 तालुक्यांत मंत्री सगळे जाणा जाल्लो आसा। बिचोले तालुक्यांत 2 जाण जाणे जाल्ले आसा। स्वता स्पीकर थंय आसा, स्वता मुख्यमंत्री थंय आसा। आसतना ही परिस्थिती तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत आनी तांच्या तालुक्यांत कित्याक? ही परिस्थिती फोंडे वादांत कित्याक? ही परिस्थिती पेडणे भागांत कित्याक? ही परिस्थिती बार्देस भागांत कित्याक? ही परिस्थिती केपें भागांत कित्याक? केपें तर डेप्युटी सीएम थंय बशिल्लो आसा गोंयचो, आसतना अजून कनेक्टिविटी आणि भुरग्यांक जे फुकट फोन दिवपाक जाय, हांव म्हणना मिडल क्लास भुरग्यांक ते दिवचे म्हणून, इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास जो गरीब भुरगो आसा तांचे खातीर तुमी ते स्मार्टफोन दिवपाक जाय, तांचे खातीर कनेक्टिविटी दिवपाक जाय, तांचे खातीर इंटरनेट सेवा दिवपाक जाय आनी ती फ्री आसपाक जाय, जाल्यार ती भुरगीं शिकतलीं। आज तांचे कडेन एक लॉग बूक घेवपाक आवय बापाय कडेन पयशे ना, कित्याक लोक म्हजे कडेन येतात ते सांगता लॉग बूक काय स्कूल दिना। जे थेरम म्हणून जे कितें आसता गणितांत ते बरोवपा खातीर वेगळी पुस्तकां आसता, वेगळे नोटबुक्स आसतात, ते नोटबुक्स तांचे कडेन ना। करतले जाल्यार हांच्यांनी कितेंय करपाक जातालें, पूण हांचें जें कितें चल्लां गोंयांत तें फक्त खावो पिवो मजा करो। डेव्हलपमेंट झिरो, शिक्षण क्षेत्रांत जे काम केलां तें मायनस आनी बाकीच्योय गोश्टी मायनस। आज हांव तांचे कडेन परत मागतां, कारण फालच्यान विधानसभा आमी हरशीं काल शेनवार बसपाचें आशिल्लें, पूण आमकां जे NOC जाय आशिल्ल्यो 100 लोकांक त्यो मेळुना आनी आमी हांगा सामकें म्हणजे विचार करून हांगा आयल्या, कारण हांगा आयले नंतर 100 लोकां जाग्यार 200 जाल्यार एक्शन आमचेरूच घेतलें आनी तशें जातलें। आतां जालें, ऑलरेडी हांगा 150 लोक आयले। आतां हांकां कोणी थारोवपाचें? आमी न्हय। आज हे थारोवपाक शकताले, प्रोवायडेड गव्हर्मेंटान कितें तरी उलोवपाक जाय आशिल्लें। एक तर ऑनलायन एज्युकेशनाक जशी एश्युरन्स दिल्ली आमकां आनी दिल्ली एश्युरन्स आज पासून फुलफील करूना। आज आमी हे धरणे आंदोलन जो निशेध पसून करतले ते ह्या ते 4 पर्यंत, 4 आमी डिस्पॅच जातले। आनी त्याच बरोबर हांव परत शिटकावणी दिता, येता योग्य जर आमकां विधानसभेत आन्सर मेळ्ळें ना जाल्यार आमदार एक आसून सुद्दां व्हॅलीत बसपाची तयारी हांवें दवरल्या। हांव स्पश्टपणान मुख्यमंत्र्याक आव्हान दिता की ताणें एक तर ऑनलायन एज्युकेशन तात्पुरतें स्टॉप करचें ना। दुसरी गोष्ट ताका सांगता, आमचे चॅनल्स आसा
आज जवळ जवळ कितलेशेच गोंयचे चॅनल हांगा आसा. त्या चॅनलाक सकाळचे 9 ते 2 पर्यंत भाड्याक घ्या. ह्या चॅनलाचेर प्रत्येक स्टँडर्डाचो प्रत्येक विशय थंय हाडा, जशें इश्कॉल चलता तशें. आनी गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख.